आता पुढसून येऊन म्हणतात आय लव्ह यू आणि कितें जाल्यार तेका आमी कितें म्हणून करू शकता सांग पळया. ही हय मरे निरपणच हा. आणि अविन म्हाका बरोच हे दिला सरप्राईज. कितें सांग पळया. गायस हांव आतां येयला शेट्या कडेन. कोणाक फोका आवडटा. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज आता आमी येयल्लेली सकयल, म्हणून सकयल येवन पळयतात जाल्यार हांगासर कोणूच ना. त्या खातीर हांवें अवीक कितें म्हटलें सांग खंय तरी म्हाका भायर व्हर म्हणून. कितें म्हणून करतली कोण ना जाल्यार न्हू रवे. आतां तूं म्हाका खंय व्हरतलो? ओके बऱ्याच जाग्यार यार चाव पिवपाक व्हरो नाका. हे गरमेची चाय कोण पियाता. स्क्रॅच घालूंक ना पण ही हय मरे निरपणच हा. यम्मी घेऊया. विचार हवी तुझी फोका ती बाय घेता. थोडी घेता चड घेवया मागीर थंडी जाता आमकां रोखडी. आमी कितें खावपाक येयल्या? आमी येयल्या आतां फालोडा खावपाक म्हापसा. हे कितले दीस जाले सांगना. खूब दीस जाले. आमकां थंडी बीन जाल्लेली न्हू, सांगूच पावोंक नासलें कितें. हांव रावलो उर्राक टेस्ट करपाक. उर्राक पिवपाक कोण म्हाज्या वांगडा आहा पार्टनर जाल्यार सांगात हा. जंगल ज्यूस. पयल्यात न्हू तुमी हेका इनोसंट समजतात, पूण इनोसंट ना. जंगल ज्यूस कित्याक ते पिया फालोडा बी आनी सुशेगाद राव. कितें फालोडा. गायज हांव आतां येयला शेट्या कडेन. म्हाजी जी रिंग आसले तेजो खडो पडलेलो, सो तो लावपाक घेवन येयला. आनी अवी तूं म्हाका कितें घेवन दिवंक सोदता? आयक जाली जो खडो गेल्लो पळय करकरीत केलो तेणी. दी कितले रे काका? आमी आतां येयल्या म्हापसा मार्केटान नुस्तें व्हरपाक. आयज आमी बेतीन वचोंक ना. अवी म्हणटा इतले पयस या नाका, म्हापसा येयल्लीच न्हू, त्या खातीर हांगासर पळयता कितें बारीकशें नुस्तें आसा जाल्यार कडी करपाक. बरी बिमला जाल्यार ते घालून टेस्टी करता. वेल्ल्यो कुल्ली. तो गायज फायनली न्हू आमी घरा कडेन पावलेली आसा. आनी अवीन म्हाका बरोच हे दिला सरप्राईज. कितें सांग पळया. हे पळय पुमाचो वाणो थंयच्यान उजवाडले रे. तू मारक मनीस. हय तर आता त्या बरोबर तुका आता बरी मारक ती खोड पडपाची हा पळय. गजब बेचती है. आनी बरो मारक चपलांचो मारक मार पडपाचो आहा तुका. पयल्यात न्हू तेका मार घालपाक बऱ्यो म्हाका मारक ते वाणो घेतल्या. सो गाईज कोणाक फोका आवडटा, पण ह्या फोका वांगडा न्हू उर्राक मिसींग आहा. कितले बायन उर्राक टेस्टूच करून पळोवंक ना अजून. हांव रावला उर्राकाक. तूं खातले गो? म्हाका नाका खावपाक. घे घे ना कित्याक? तू बरो म्हाका मारक ते वाणो दिलाय मरे तुका खोड मारपाक. काय वॉट व्हॅल्यू म्हाजो न्हू खोड मारपाचो. तू करतात तसो जाल्यार हांव म्हणून कितें करता गो? शोना करताय नेवे नेव्यो. आमचे कितें आतां शोना तर आमकां आतां पुढसून येवन म्हणटात आय लव्ह यू आणि कितें जाल्यार तेका आमी कितें म्हणून करू शकता सांग पळया. पळय हारच्यान कितें म्हणून करू शकता? तोंड
तोंड पळय कितें करूं सांग. वचचो ना कडेन. सो गायस फायनली मगनाची आमच्या टिकेट येयलेली आसा पिकनिकेक वयपाची. मगन थोड़ा इधर आ. मगन कैसा कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा. सच सच बता मगन, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो. खुश हो रहा है तू हमारे? अभी तेरा टिकट आ गया पिकनिक का. और पुष्पा को पता है? नहीं पता है. अभी तक नहीं पता. नहीं. तो बाद में जाने के टाइम पे उसको बताऊंगा. कब जाने के टाइम? परसों परसों. 27 को. ठीक है ठीक है ठीक है कल स्कूल का छुट्टी है. ठीक है ठीक है. परसों सीधा पिकनिक. हाँ. ओके ओके ले लो. अभी इस पे मैं नहीं बैठ सकती सानवी. नहीं, आप बैठोगी तो फिर आपसे भी टूट सकता है. मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना आपके जैसे, तो क्या हुआ अब? मुझको बड़ी लग रही है और तुम अपने को छोटी लग रही हो. हाँ देखो ना, मैं मम्मी से ज्यादा छोटी नहीं हूँ. नहीं तो. पापा से छोटी नहीं हूँ. नहीं तो. वो मुच्छोट वाले भैया से छोटी नहीं हूँ. नहीं. मच्छर भैया को कह रही हो. मच्छर भैया, मच्छर नाम है उनका. मच्छर. मोच्छोट नाम है उसका. हाँ मुच्छोट नहीं. हाँ. तो मैं मोच्छोट वाले भैया से छोटी नहीं हूँ. नहीं हूँ तो उनसे बड़ी हूँ मैं. मैं कस्टर्ड खा लूं. नहीं खा लो आप अकेले. खाकर देखो. हाँ. हाँ? बहुत टेस्टी है. यम. दुकान पर से लाई हूँ, उस दुकान पर से. आपने बनाया नहीं है ये? लाई हूँ दुकान पर से. हाँ. ओके ओके. तू किती झाले? तू एंजॉय केलं म्हणून आनंद केलं. काय काय ए सारखे रे. ओ विकट रे. सो गाइस आयज तुम्ही ब्लॉग पहिला आसतलो न्हू. फोका खाल्ली आहे ये आणि म्हाका न्हू कोणी एक बॉटल खुर्राक पासून दिल्लेले आसा. तू कितें म्हणूंक सोदता खुर्राका बद्दल? तुका वास येता ह्याचो खुर्राकाचो. पिया नासतनाच वास येतलो. तू पियालाय. पचके रे कितें सांगा. खुर्राक टू गुड. म्हाका कोणी न्हू बान्या त्या हाटेंतल्यान हाडून दिला. एक फूल बॉटल उदकाची बॉटल आसता पळय 20 रुपयाची, त्या बॉटलीन भरून हाडून दिला. टू गुड सारको अमेझींग. बरें दिसलें. आनी दुसरी गजाल आयज आमी फालोडा खाल्लो न्हू. हय. उजो गो सारको. आनी आयज तुमी पयला आसतले मगनाचे आमच्या न्हू पिकनिकेक वयपाची बाबड्याची टिकेट येयल्लेली आसा. बरें दिसलें की तो पिकनिकेक वयपाचो आसा परवां. ओके. सो एकलोच बाबडो एका जाग्यार बसलोलो. तेजे कडेन ना, मम्मी कडेन पयशे नासले तिच्या. सो तेका एक टिकेट घेवन दिवपाक ती 400 रुपयाची. तिची मम्मी बाबडी खूब स्ट्रगल करता. डॅडी ना तेका. सो म्हटल्यार आसूं भुरगो न्हू तो. तेका टिकेट घेवन दिली एक हेची कितें म्हणटा ते आमचे पिकनिकेक वयपाची. सो पिकनीक तेंची चल्ली नेचर इनान न्हू. हय. नानोड्या. सो गायज फाल्यां आमी वयपाची आसा फूल पावर. खंय वा खत वचपाचें आहा सांग न्हू. जेवण जेवपाक. आमी वयपाचें आहा फूल पावर जेवणाक. खंयसर सांग. आहा हा रायबंदरा. रायबंदरा न्हू एक पावरफूल रेस्टॉरंट आसा. ऑथेंटीक सारके सी फूड फ्राय मेळटा न्हू गो. सी फुडाचे बरे बरे डिशीज मेळटा. आमी ते ट्राय करपाक वयपाचे आसा. सो तुमी कोणी जर लागीं रावता जाल्यार आमकां येवन थंय मेळोंक शकता. खंय ते आमी व्हिडिओ घालची ना, इंस्टाग्रामाचेर स्टोरी घालतली. पळयात मागीर कशें कितें तें. आमी जेन्ना स्टोरी घालतली तेन्ना तुमी येवचे आमकां मेळपाक. हय. सारकें न्हू. सारकें. फाल्यां वयतली. सारकें न्हू. आनी येस अशेंच न्हू गायज आमी बारीक बारीक व्हिडियोज करता, भायर सरतात. यू नो आमकां पासून एकामेकाक आमी टायम दिवपाक सोदतात. मेन म्हणटा पळय ते
बिझी शेड्यूल आसता, सारको घर सामा, मागीर म्हाजें घर सामा, कामां आसता, व्लॉग्स करूंक जाय, एडिटींग करूंक जाय. इट्स नॉट इजी. युट्यूबर जो कोण आसा खबर आसा तेका खबर आसा युट्यूबर लायफ इज नॉट इजी. सकाळी उठ, दिसभर व्हिडिओ शूट कर, घरातली कामां कर, रान, घरातली साफसफाई कर, परत तो व्हिडिओ रातचो 10 एडिट जावपाक जाय. 10 ते 4 पर्यंत 3-4 वरां लागता एडिटींगेक, मागीर अपलोडिंगेक. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम न्हू का. बट कोणी ह्या फिल्डान फुडें सरोंक सोदता न्हू जाल्यार प्लीज गो अहेड न्हू. हेतून न्हू कितें म्हणटा ते तुमी खूब वयर सरतली, अर्निंग आसा, लायफ सेट जातली, कोणाच्या अंडर रावपाची गरज ना. बट हेतून टिब्बल मेहनत आसा. पावस आहा जाल्यार पावसान भायर सरचो पडटलो, वत आहा जाल्यार वतान भायर सरचो पडटलो, स्नो आहा जाल्यार स्नोवान भायर सरचो पडटलो, सगळें एकदांच आहा जाल्यारूय भायर सरचो पडटलो. भायर सरना जाल्यार ब्लॉग येवचो ना. कितें म्हणूंक सोदता तूं हेच्या बद्दल? ना. आनी ते बी इंटरनेट बाबा गेलो जाल्यार परत उरली. हय, आनी इंटरनेट तर गेलो, वायफाय डिस्कनेक्ट जालो जाल्यार आनी पडली पाट. तुमकां खबर आसा न्हू गोंयान कितें जालां ते वायरी, पोलाच्यो ज्यो वायफायच्यो इंटरनेटाच्यो ज्यो कनेक्शनाच्यो एक्स्ट्रा वायरी आसा ते कटिंग केल्लेले आसा आनी इंटरनेटाचें कनेक्शनूच ना. बट देवाचे कृपेन सोहम पात्रांव परवडलो आमकां न्हू. हे 10 दिसांक 4 दिसांक हांगाल्ले बाबा इंटरनेट चलता. नाल्यार सोहमाचो इंटरनेट सदीत चंद्रार. आमकां अपलोडिंगेक जाय जाल्यार तो चंद्रार जालो इंटरनेट. कितें म्हणटा. पण आतां सद्या बाबा बरो आसा. कोणाक हांगार कोण रावता पळय तेंकां खबर आसा सोहमाचो इंटरनेट कितल्या फावटी चंद्रार आसता तो खबर आसा. पळयात काय कितें ते सारकें न्हू. आनी येस, फाल्यां आमी तुमकां मेळटा रेस्टॉरंटान. नांव बीन घालिना, पळयात खंय पळय ते रायबंदरा म्हणून सांगला. बरें रिवर सायड बसपाकूय मेळटा थंयसर. सो तुमी आमच्या वांगडा कितें म्हणटा ते जॉयंट जावपाचे आसा जाल्यार जॉयंट जायात. आमी स्टोरी घालता न्हू गो. कितें म्हणूंक सोदता तूं आनी? काय ना. ओके. सो गायज कितले दीस जाले न्हू हांवें म्हाजी अप्रिलिया चलोवंक ना, कित्याक ताजे बारीक बारीक पार्ट्स काडून हांवें कितें तरी अपग्रेड करपाक दिल्लेले आसा. सो ते येयले काय तुमकां दाखयता. मेन म्हणटा ते आमचे 4-5 अशेंच प्लॅनिंग पेंडींग आसा. आमकां वचोंक जाय शिरोडा मिशकुगे, थंय पेंडींग आसा. आमी वचोंक सोदता आउटडोर खंय तरी स्विमींग पुलार, तेय पेंडींग आसा. सिद्धार्था वांगडा आमी वचोंक सोदता पिक्चराक, तेय पेंडींग आसा न्हू. सो कामां इतली बिजी कामां येयल्लेली आसा तितून वचोंकूच मेळना. कितें म्हणूंक सोदता तुज्या बद्दल? आनी मेन म्हळ्यार म्हाका म्हाज्या शोनाय मॅसेज करता परत बाबू तूं खंय आहा रे, डार्लिंग तूं खंय आहा रे, चल या मरे आमी पिक्चराक म्हणून. पळय परत मारता. कितें म्हणटले हाका. हा. सो गायज हेजो राग वाडच्या पयलीं हांव हो व्लॉग हांगासरूच एंड करता. तुमी जर नेवी आसात जाल्यार टायम पळयात कितलो जाल्लो आसा तो. हो बेस्ट मुहूर्त आसा तुमकां सबस्क्रायब करपाक चॅनल न्हू गो. सबस्क्रायब करा. येस. आनी हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टील देन बाय बाय.